बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. बाळका जेजू ते मोगाच्या बाबा भयणीनो, आपयला कार्मेलाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक. आम्हा समेस्तांक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक आपण लाभला आणि हे एवकरिस्ताचे बलिदानच सर्गीचे जेवण. जेजू उंड्या रुपान आमच्या काळजांनी येता आणि ह्या एकवटान जियोवच्याक ह्या मिसा वेळी आमी सोमेलाकची कृपा मागया. सबार फावटी आमच्या चलत्या जिवितांत सोम्याचे आपोवणे आमी नेगार केल्ल्या पासून आणि हेर समेस्त सबार पथकांचो आमी उगडास काडया आणि मिसाचे पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. संगता मुनिया, हांव पातकी सर पदवेदारा देवा आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटातरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडबड अपराध. ह्या पासून बगेवन सदां सांगवार मुरी देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आणि आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. Songs
तुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केले देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितान ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तू करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. ओसया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. देखून हांव तिका बुलयतलो आनी तिका आरण्यांत व्हरतलो आनी मोवाळ्यान तिचे कडेन उलयतलो. थंय तिका तिचे दाकामळे परतून दितलो आनी आकोराचें फलकें भरवशाचें दार जैशें करतलो. ती तरणाटी आसली तेन्ना इजिप्तांतली ती भायर सरली तेन्ना जशी ती म्हाका आयकताली तशी आतां ती म्हाका आयकतली. त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पर, तूं म्हाका म्हजो पती म्हणटली, तूं म्हाका म्हजो बाल म्हण आनी किदेंच म्हणची नाय. बालदेवांची नांवां तिच्या वोंटा वयलीं हांव पयस करतलो आनी तांची नांवां आनी कोणूच उलो मारचो ना. त्या दिसा हांव इस्रायेला पासून रानवट मणजाती कडेन, अंतराळाच्या सुकण्यां कडेन आनी भुंयचेर सरतेल्या जिवी कडेन एक करार करतलो. हांव दोणू आनी तलवार मोडून उडयतलो. देशान आनीक झुजू आसचें ना आनी हांव तांकां सुरक्षीत विशेव घेवंक दितलो. हांव तुका ससनाक म्हजी पतीन करून घेतलो. प्रामाणीकपणान आनी न्यायनितीन, विश्वासी मोगान आनी काकुळतीन हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो. वय विश्वासीपणान हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो आनी तेन्ना तूं सर्वेस्पराक वळखूंक पावतली. देवाचें उतार. देवाची वळखकार. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार, सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार, सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार, सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. दिसांनी सर्वेस्परा तुका दिन वाजता, सदांकाळ तुज्या नांवाची वडवी करता. सर्वेस्पर कितलो तोळ आनी वंदीवंत, अगणिताची वडवीक कोणाच्यान आटापून जायत. सर्वेस्पर
मुखले पिळगे तुझी कृत्य प्रगट करतली वय तुझी अद्भुत कार्य वर्णितली तुझी पदवी आणि महिमा पासारतली तुझी महत् कार्या गाजैतली सर्वे स्फोर्दयान आणि काकुळदार सर्वे स्फोर्दयान आणि काकुळदार मुनीस तुझ्या भयंकर कृत्य विशांत उलयतले तुझ्या वडपणाचो आणि पदवेचो प्रचार करतले तुझ्या परमीत बरेपणाचो उपकार आठयतले युग युगांक तुझे नीतिवंतपण सर्वे स्फोर्दयान आणि काकुळदार सर्वे स्फोर्दयान आणि काकुळदार सर्वे स्फोर्दयान आणि काकुळदार सर्वे स्फोर्दयान आणि काकुळदार सांत पावलून एफेसकारांक बरयलेल्या पत्रांतले वाचप ह्या पासून हांव बापा उजीर सरपडोवन मागतां सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटाम आपले नांव ताचे तावन घेता तो आपले महिमे बरीत संपत देवतां पवित्र आत्म्या मरिफात तुमच्या अंतस्करणान गटाय दिवन म्हूण तुमकां दृढ करूं अशें बावार्ता वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण 8:25 सकत सर्व देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभच्याक मोगान तुमचे जिणेची पाळां रंबूं मोगाचेर तुमचे जिणेची बुन्याद पडोवन गट आसूं समजणे वर्तो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावं देवाचे संपूर्णयेन तुमी बरों म्हूण तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करतां आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागतां ताचे प्रास वा चिंतां ताचे प्रास कितल्याय चड मापान सर्व वस्तू करूंक शकतल्या देवाक पवित्र सभेन आनी जेजू क्रिस्ता थंय महिमा जावं संततेच्या संतते पर्यंत ससनाच्या ससनाक आमेन देवाचे उतार हें जो कोण सोम्या सोमक करता आनी ताचे उतार पाळता तवळ बाप आनी पूत सोमक करता आनी ताचे थंय वस्ती करता सर्वस्व तुमचे सोबे आसो
जुआं परमने जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तुका येसुम्या जेजू म्हणालो, तुम्ही म्हजे थंय एकवटान रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशे एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकचे नात. वय हांव दाखवाल, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनासलेल्याक फांट्या एक कातन उडयतले आनी तो सुकून वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यान घाल लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागीत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजी शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगान हांव आसा, तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. देवाचे उतर हे तुका क्रिस्ता बाळका जेजू थंय मोगाच्या भावा भयण्यानो आनी भुरग्यानो, आपयला कार्मेलाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक आमकां सोमेस्तांक सर्गीच्या लग्नार वांटो घेवंक आपोवणें लाभलां. तुमकां हे सवाल, आतां ह्या दिसांनी सबार काजारां जावन आसात. तुमकां काजारां कोण आपयतात? कोण आपयतात? सैरी देरी, इश्टामंत्रां, शेजारची जी कोणाक तुमची वळख आसा तांकां आपयतात. आतां आमी वाटेर येता आसतना एकलो येवन धर म्हज्या काजाराक ये म्हणून आपोवणें दिल्यार तुमी वेतात गे? वेचें सोडा, कोणी म्हूण येवन आपयता गे? ना. पूण सर्गीच्या जेवणाक, सर्गीच्या लग्नाक सगळ्यांक आपोवणें आसा. जावं वळख आसूं वळख नासतना आसूं, सगळ्यांक आपोवणें आसा. पळया, एक चेडो आनी चेडू लग्ना बेसांत एकवटल्या उपरांत आमी म्हणटा ती दोगांनी बगार एक. कशें लग्ना बेसांत होरेत आनी होकाल एकवटतात गे, तशेंच सर्गीच्या शेळयेच्या लग्नांत देवातय एकवटावंक आमकां आपोवणें आसा. उगडापणाच्या पुस्तकांत आमी दिश्ट घाली तर अध्याय 19 वर्स अवस्वर 7-9 आमी अशें आयकता. आमी संतोष पावया आनी उल्हास करया आनी ताका स्तुती दिवया, कित्याक शेळयेच्या लग्नाचो दीस लागीं पावला. ताची होकाल आपणाक नेटोवन तयार जाल्या, जळजळीत धवी नेसान तिका घाल्या. थोडो वेळ जेजूच्या काळाची काजाराची रिवाज कशी म्हणून समजून घेवया. 3 संगत्यो थंयसर आसल्यो. पयल्यान सल्लो करचें. चेड्याची आवय बापूय आनी चेडवाच्या आवय बापूय थंय सल्लो जातालो. चेड्याच्या कुटुंबांतावन चेडवाच्या कुटुंबा मदें एक सल्लो जातालो. आनी चेड्याची कुटुंबादारां म्हणजे ताची आवय बापूय चेडवाच्या कुटुंबादारांक ताच्या आवय बापूयक दोत दितालीं. आतां उलटा, पयलें चेड्याच्या कुटुंबाच्यांनी चेडवाक दिवचें जालें. कित्याक म्हळ्यार एक चेड्याचो मोग चेडवाचे प्रस्ताव करच्या खातीर
आणि दुसऱ्यानं एखाद्या वेळा काजार संपलें तर पती मेलो तर त्या चेडवाच्या वा स्त्रियेच्या होकलेच्या खर्चा खातीर म्हूण दिताले. ही एक रिवाज जावन आसतली. आनी आतांच्या काळार हाका आमी सादारण एंगेजमेंट म्हणयेत, करार म्हणयेत. आमच्या मातेवाच्या तशेंच लुकाच्या वांजेलांत मोरी एक जुजे लागीं करार जाल्लें हें एक उदाहरण जेजूच्या जुदेवाच्या त्या संप्रदाया प्रकार जाल्लें. दुसऱ्यान होकलेची भेट. न्हवरो ताच्या इश्टा सांगाता होकलेच्या घरा वेताले. ती एक रिवाज जावन आसतली. एखाद्या वेळा होरेत राती गेलो तर ताच्या इश्टा सांगाता ती सूड घेवन ते पुरुषा वारवेच्या बरी वेताले. आनी होकाल तिच्या देडया सांगाता होरेत केदळा येता गाई म्हूण राखून रावताले. जे केन्ना होरेत येता तेन्ना होकाल चली देडये सांगाता होरेता घर वेताले. हाका उदाहरण मातेवाच्या शुभ वर्तांत 10 देडयाच्या ओपार हाका एक उदाहरण जावन आसा. आनी तिसऱ्यान लग्नाचो संभ्रम, लग्नाचो उत्साह. हांगा एक दिसान लग्नाचे संभ्रम सोंपन वतले. आतांच्या काळार आमी 10 वरां आमी सुरू जाल्यार 3 वरां भितर हॉल क्लोज करून घरा आसता. सांजेचे 7 वरां सुरू जाले तर हॉलांतच बोर्ड आसता 11:30 1 भितर सगळें बंद जायचें म्हूण. पूण जेजूच्या काळार संभ्रम एका दिसाचो न्ही 7 दिसाचो आसतालो. हांगा सबार जण मलगडी आसात. तुमच्या काजरा टायमार हॉलां आसलीं गी मंटप कितें करतले सैरी दैरी आमगेर येवन घरा येवन मोडलां ओळचिंगी मोडलाचो माटो घालचो अशें रांदपाचें कॅटरिंग नातलें. आपल्याच घराच रांदून उंड्या मासाचें जेवण जेवताले. आतां उंड्या मासाचें ना, प्लेटीन सगळ्यांच मासच भरला. त्या देखून जेजूच्या काळार तशेंच जाल्लें. 7 दीस म्हूण जाताले. म्हजे आबय म्हणून आसलो ताचें काजार 6 दीस मुजोर सैरी दैरी घरा आसून संतोशान संभ्रमतले आसता. मोगाच्यान ही एक रिवाज जेजूच्या काळार आसताली. आयच्या पयल्या वचपांत होसैया प्रावादिच्या ग्रंथांत आमी आयकलें जाल्यार देव ताच्या लोकां मदें कशें संभाशण करता म्हणल्यार आमी आयकता. एका होकले न्हवऱ्याचो संबंध देव आनी आत्म्या मदें कसो आसता म्हणल्यार आयकता. होसैया प्रवादी म्हणटा देव म्हणटा हांव तिका बुलयतलो, मोवाळ्यान उलयतलो, तिका आपोवन व्हरतलो. हांव तिका ससनाच्या ससनाक विश्वासी रावतलो. ससनाच्या ससनाक म्हजी पतीन कशें करून घेतलो देव आयच्या पयल्या पुस्तकांत होसैया प्रवादी आमकां सांगता. एक होरेत आपल्या होकलेक बुलयल्ल्या बरें, पतीन पती कडेन मोवाळ्यान उलयल्ल्या बरें. आनी तो काजारचो बांद मोरा पर्यंत ससनाच्या ससनाक पतीक पती पतीनेक ससनाच्या ससनाक विश्वासी रावतली म्हणल्यार त्या भाशे प्रमाणे देव आज ताच्या आत्म्या कडेन ताच्या लोकां कडेन मनशा कडेन उलयता. हें जावन आसा संबंद एकवट आसो, हो जावन आसा संबंध मोग आसो, हो जावन आसा संबंध विश्वासीपण आसो. कोणा मदें? देवा आनी मनशा मदें. देवान आमच्या सांगाता सल्लो करता आसतना किल्या कर भांगार दिवंक ना, पयशे दिवंक नात. पयलींच्या काळार दिल्ल्या बरी 100 वासरां 100 बोकड्यो दिवंक नात. पूण ताणें ताच्याच पुताचे रगत आमकां एक दोत कशें करून दिला. हें जावन आसा मोगाचें न्हू देवाचो मोग आमी ताचे थंय एकवटचे खातीर. शुभ वर्तमानाचेर थोडी दिश्ट घालया. जेजू आनी शिसा मदें तो संबंद, तो एक एकवटाचो संबंद भोव अर्थभरीत शुभ वर्तमान आमी आज आयकलें. आयच्या फेस्ताच्या संदेशाक सारके रितीन ताळ पडटा तसलें एकवटाचो संबंध. जेजू म्हणटा तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा,
तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. कसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. म्हज्या मोगांत रावा जाय. हांगासर एकवटचें म्हळ्यार जेजू थंय विश्वासी रावचे. सोम्याच्या एकवटान सोम्याच्या त्या मोगांत सदांच जियोवचें. एक काजारे जोडे कशें एकामेका एकवटान जियेतात, विश्वासपणान जियेतात, तशेंच सोम्या थंय विश्वासी तशेंच एकवटान जियोवचें. परस्पर अदल बदल करच्या संबंदांत दिवचें. म्युच्युअल अंडरस्टँडींग, म्युच्युअल लव म्हणटा हांव. परस्पर मोग करता तसल्या संबंदांत जियोवचें. एका पत्नीक आय लव यू म्हळ्यार पत्नीन पतीक रिप्लाय आय लव यू म्हळ्यार मात्र संबंद सारको उरता. एका बऱ्या उतराक एक पाड उतर दिल्यार संबंद सारको उडाना. सांग पुरो पती वा पतीन टेन्शनार घरा येवन पिशे म्हणत जाल्यार तुजो बाप पिशे म्हळ्यार संबंद उराना, संबंद मोडटा. एका बऱ्या उतराक आनी एक बरें उतर दिल्यार मात्र तो एकवट, ते विश्वासपण, तो संबंद बळटा मोगाच्यानो. दुसऱ्या वचपांत आमी आयकल्या प्रकार जे केन्ना सा पावलूची ती मागण्याची उतरां आमची करून घेता, जे केन्ना सा पावलूची उतरां आमची जावन आमी घेता, तेन्ना आमी सोम्याच्या एकवटांत आसा म्हणलें अर्थ. ते जावन आसा मिस्तीक लग्न. तो म्हणटा काळजांनी क्रिस्त बिडार करता. जे केन्ना आमी सोम्याच्या संबंधान जियेता, एकवटांत एक जाता, त्या दळा सोमी आमचे थंय बिडार करता. म्हणजे सदांनीच 24/7 आमी सोम्याच्या हजरपणान जियेता. दुसरें तो म्हणटा क्रिस्ताच्या बोगाची रुंदाई, लांबाई, उबाराई आनी गुंडाई केदी वर्ती म्हूण आटापोवची सकत मेळटा. जे केन्ना आमी संपूर्ण सोम्या थंय एकवटता, तेन्ना देवाच्या मोगाची संपूर्णता आमकां कळटा. आमचें जिवीतच मोग म्हणल्या त्या बुन्यादेचेर बांदून हाडटा. खुर्सासो जू हांव भोव सविस्तार रितीन शेळयेच्या जेवणाच्या एकवटा विशीं ताच्या बरपांनी तो बरयता. देवा थंय एकवटचें म्हळ्यार शेळयेच्या लग्नांत भाग घेवचें. आनी क्रिस्तांव जाल्ल्या आमकां थोड्यांक येदळूच त्या लग्नाची रूज मेळ्ळ्या जावंक पुरो. आनी तस्सो खुर्सा सांजू हांव ह्याच एकवटा विशीं तो उल्लेख करता. तो म्हणटा आमी एक मेट काडटा जाल्यार देव 100 आमचे तशी येवंक मेटां काडटलो. एक मनीस देवा थंय एकवटूंक आशेता तर त्या आशेक देव आनीक चड रितीन ताकाच तो उगडापें करतलो. आनी तो म्हणटा जे केन्ना आमचे कडेन आशा आसा तेन्ना देव कसल्या घडये जाल्यार ताचो सल्लो आमचे थंय करूंक तयार आसा. काजाराच्या पयलें आनी करारा उपरांत होरेत आनी होकाल कितें करतात? करारा उपरांत लग्ना बेसांत एकवटच्या पयलें कितें करतात? तुमी कितें केल्लें? एकामेका उलोवंक बसोवनात गे. खंय भायर एक सुवात्यार वचून एकामेका समजोवंक तुमी प्रयत्न करूना गे. मोग वाडटा आसतना एक बरें वस्तूर गे, एक गुलाब गे, एक बरेंशें गिफ्ट गे, आनी एकल्याक मेसवोवच्या खातीर दिवना गे. तशेंच देवी तशेंच करता मोगाच्यान. आत्मो देवा थंय केन्ना एकवटता तेन्ना देव बऱ्यान उलयता. आमी कशें एक चेडू लग्नाच्या पयलें मोवाळय बऱ्यान उलोवन एकामेका चडीत समजून घेतात गे.
तशें देवी तशेंच करता. तो ताची महिमा दाखयता. पयल्या वचपा होसेयान सांगलेल्या बरी, प्रभातान सांगलेल्या बरी, तो उलयता, मोवाळाय दाखयता, ताच्या देण्यानी भरता, शेगुणांनी नेटयता, देवाच्या जन्वायची रूच ताका दिता आनी अखेरेक लग्नांत एकवडता. आत्मो देवा थंय एकवडता. जे कशें लग्नाच्या बेसांत एक स्त्री आनी दादल्या थंय एकवडता, तशें देव थंय आमचो आत्मो एकवडता. हस्सू जावन आसा शेळयेच्या लग्नाचो संभ्रम. खुर्साचो सांजू हांव म्हणटा, ह्या लग्ना उत्सवाची वाट सुलाबायची न्ही, ती कश्टांची. आमी काजारां वेता आसतना बरें कर न्हेसोन, बऱ्यांतली बरी मुस्तायकी घालन, श्रृंगार करन. आतां सुलाबायचें जालां. हायवे जाल्यार मारोग जाल्यार सुलाबायन वसयत. पूण सौम्याच्या लग्नाच्या त्या उत्सवाक वांटेली जावंक ती वाट सुलाबायची न्ही, ती भोव कश्टाची. पूण एक पुटी आमी ती वाट धरली तर देव ती सोडून फाटी वचोंक आमकां सोडचो ना. खंडी जावं ताची कृपा तो आमकां दितलो. जावंक पुरो ती बारीक वाट, ती रुंद न्ही, कश्ट आसात, खुरीस आसात, वोवंक आसा, देखून ही वाट कश्टाची. उगडापणाच्या पुस्तकांत आमी आयकता, शेळयेच्या लग्ना उत्सवाच्या जेवणाक आपयल्यान ती भागी. देखून मोगाचेनो, देवाचें आपोवणें आमा सुमेस्तांक आसा. पूण निर्धार तुजो आनी म्हजो. त्या लग्नाक वेचे वा आमच्याच ह्याच संवसारी बुलोवण्यांत एक जावचें, तो निर्धार आमचो. आमी एक मेट काडलें तर देव हजारो मेटां काडटलो. एवकारिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर शेळयेच्या जेवणांत वांटेली जाता आसतना आमकां आपयलो तस्सो समी सदांच ताच्या लग्ना उत्सवांत भाग घेवंक कृपा आनी ताची बेसावां आमा सोमेस्तांचेर वचून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळे मागून घेवया. उबे रावया. जंय दोग वा तेग म्हज्या नवी हजार आसात, थंयसर हांव आसा म्हणल्यार सोम्याच्या उतराचेर बरवसून सर आमची मागणी बापाक समर्पण दिवया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पाप साहेब, बिस्प आनी सर्व धर्मीक भाव भयणींनी आपल्या लोकांक भावार्थान वाडोवंक आनी निराशी जायनासता बरवर्शान जियोवंक तांचे जिन्य मुखांत प्रेरण दिशें तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. दयाळा बापा, आमच्या देशाच्या तशेंच समाजाचे आढळते चलयतल्या मुखेल्यांक तुज्या हातान समर्पण दिता. आमच्या देशांत शांती समाधानाचें वातावरण आसा शंकर. झुजाच्या वातावरणांत आसलेल्या राष्ट्रांत बरवशाचें आनी समाधानाचें रास स्थापीत करूंक वावरीशें कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. प्रितीवन बापा, आमच्या कुटुंबांत आनी समाजांत आसलेल्या सर्व पिडेस्तांक आनी असायक परिस्थितींत आसलेल्या भावा भयणींक तुका समर्पिता. आमच्या मागण्याच्या बळान आनी तांच्या भावार्थान तांकां बरी भलायकी दी आनी तांकां मनशापणाचो सांगात आमचे तांव लाभासो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या सोमेस्त भुरग्यांनी आनी युवासानांनी तांचे जिणेंत मेळची पंथवाहानां धैर्यान फूट करूंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जियोवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखयलेले वाटेन चलोवन भावार्थी जिविताक सदांच साक्ष जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. ह्या फेस्त कुमो केल्ल्या सर्व दानींक तशेंच वर्सभर ह्या पूर्ण शेतान सेवा दिवच्या आनी कुमो करच्या सर्व मनाच्या बऱ्या मनाच्या भक्तिकांक
हसरो वांट्यांनी प्रतिपोडला बैमून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एवकरिस्ताच्या या मेजा बोवारी जमलेल्या आम्हा सर्वांनी तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्तान दाखयलेले वाटेन मोगाच्या आणि बक्षण्याच्या वाटेन चमकोन बरवशाची कुटुंबां बांधून हाडून सर्गींच्या लग्न भागीदारा जावंक तुजी कृपा दी आणि आमच्या कुटुंबांत आमी सदांच तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक तुजी मजत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. तर वेळ मौन रव्या. सर आमची मागणी काळजाचे उमाळे बापाक समर्पण दिवया. मग या प्रत्येक रितीन सर आमच्या भुरग्यां पासोतो तसोच बाळूक जेजू कुडीची मोतीची बरी भलायकी दिवन तांकां पोसूं सांबाळूं. सबार भुरगीं आस्पत्र्यांनी घरांनी विविध रितीच्या पिडेन वळवळून आसात. तांचो उगडास काडया. तांकां सेवा दिवच्या की सुस्निकाय तिस सेवाचो प्रतिफळ बाळूक जेजू दिवन दी म्हूण मागया. दयाळ बापा तुझ्या मुखार दवरल्यान ती सर मागणी दयेन ऐकून घे. तुझ्या बेसांवांनी आमकां बर आनी तुज्या पुताच्या लग्नांत फावो ते बरी वांटो घेवंक तूं आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. पेज नंबर 8 गीत संको 5. मुझ्या भाऊ बहिणीनो मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सर्व पदवेदारा देवापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुझ्या पुता जेसूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्वोद्वेदर आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. मोगान आमी ताचे मरण संभ्रमताव. जिव्या भावार्थान ताचे पुनर्जीवन पण परगडताव.
थिरबरवो शांताच्या महिमेवंत येन्यांक आमी अत्रेकताव. देखून आतां देवदूतांक सांगाती तुझ्या भक्ता बराबर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. दरबारांचो सर्वेस पोतो सरकारी संसार भरला तुझ्या सर्वेस पोराचे नावी येतात नाकाचे सर्गे दुःखाचे बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकाचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारो उरतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawarta sugur pergetuya. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंकू आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तरल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ सौदा आमच्या भगत बापा, पेटा पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी यजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवाल मोरये देवाचे माये सांगाती, बागेवन सुजतीचो पती, बागेवन दमनुता आनी सर काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर
सास्तार सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताने शिकयलेले प्रार्थन देर घेऊन गावुया. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेकतेल्यान आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सराकादांतली वाटय. कित्याक रास व्हडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासोड चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदंकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी. दय करून बसा. सिस्टरां हांगासर आसात जाल्यार दय करून हांगा सॅक्रिस्टी घेया. आमकां कुमगार वांटूंक कुमोग करा. सिस्टर्स प्लीज कम टू द सॅक्रिस्टी.
भोवन निबडिनो हो पवित्र वेळ ಕುಂಗಾರ್ಸಿಸೋ ಭಕ್ತಿಪುಣಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಗ್ಗಿವ್ಯ ಈಗ ವಿತರಿಸಲಾಗುವ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಉಳಿದವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು. वोर म्हाका तुज्या सांगता चल आमी धावया, राय म्हाका आपल्या कुडांत व्हरता. तूं आमचो संतोश आनी उल्हास, दाका सोऱ्यां प्रास तुजो मोग आमी वाखणतेल्या. खरेंच तुजो मोग करूंक फावो, उतरां ही लिखलेलीं गितांतलें गीत पुस्तकांतलीं. म्हज्या आत्म्याच्या प्रेमी, ह्या वेळार मौनपणांत म्हाका तुजे सरशीं ओडताय. तुज्या काळजाच्या कुडांत म्हाका तूं जागो करून दिताय. आपयलाय तुवें म्हाका कार्मेलाक, म्हजो आत्मो नेटोवन तयार जाला ह्या लग्ना उत्सवांत तुज्या सांगाता एक वटच्याक. आमी तुजे बरी जावंक तूं आमचे बरी जालोय, पातकातावन सोडोवच्याक बलयेची शेळी जालोय. ह्या वेळार तुजे थंय हांव एक वरतना दी म्हाका वांटो तुज्या देवपणांत, जशें तूं एक जाताय म्हज्या किरकोळ मनशापणांत. बुलय म्हाका तुज्या मासांत आनी थांबय म्हज्या आत्म्याची तान तुज्या रगतांत. आनी ह्या लग्नाच्या जेवणांत बाळका जेजू म्हज्या होरेथा तीर कर म्हाका तुज्या प्रेमिकाक ह्या संबंदांत. सांगता सोम्या आनी पळयता तुका तूं कितलो स्वादीक गोड म्हणून, आनी संतोश पावता, उल्हास करता आनी स्तुती दिता. कित्याक आतां शेळयेच्या लग्नाचो दीस खरेंच पावला म्हज्या जिवितांत. पेज नंबर 11 गीत सोमको 4. Jesu, Jesu, Jesu,
प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिवी मोडची म्हूण तुवें येवजिले. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटपलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशाक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचे नाव घेवन ह्या संवसारांची येवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नाव विश्वासान उसारून सरकार तुका सासनाक वाकानूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवनो बिडिनो, आपयला कार्मेलाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक हो विशय घेवन आज आमी दुसऱ्या दिसाचे फेस्त आचरण करते आसा. कुर्साचो सांजुवांव हांगासर ताची इमाज आसा. सांत म्हूण परगटून 300 वर्सां, पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण परगटून 100 वर्सां जावचे संदर्भी ताची आध्यात्मिकता घेवन आमी फाटल्या 9 दिसांनी कशें सुम्यतेय एकतार जोडचें ह्या विशयंत आमी नियाळ केलो. आनी आज वर्त्या संभ्रमान आनी भक्तीन ह्या फेस्ताच्या मिसान आमी भाग घेते आसा. बाळक जेजू तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, वावुराचेर, भुरग्यां बाळांचेर आशिर्वादां वतूं हेंच आमचें मागणें. आनी तुमकां सुमेस्तांक हांगासरच्या याजकांचे नांवी, सर्व कर्मलीत फ्रादीचे नांवी एक अपुरबायेचें देवाच्या बेसवांनी भरलेलें फेस्त मागता. विश यू ऑल अ हॅपी फीस्ट. या आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आमचे सांगता आसात मानदिक बाब क्लिफर्ड रोड्रिगस, आमचेच कर्मलीत याजक गांवान गुरपूरचे. प्रस्तुत बेंगलोरांत आमच्या प्रोविन्शियलाचें गड आसा, थंयसरच्या सेक्रेटेरिएटांत ते तांची सेवा दिते आसात. सुटसुटीत याजक फाटल्या 12 दिसांनी आमचे संगी आसून हांगासर देवस्तुती मांडून हाडूंक आनी इतर फेस्ताच्या संदर्भी आसच्या सर्व कार्यांनी मेतेर जावन आमकां व्हड आदार दिल्लो आसा. तांचे सांगता आसात उजव्याक आनी दाव्याक मानदिक बाब विल्सन तावरो आनी मानदिक बाब प्रितेश क्रास्ता. फादर प्रितेश लागशिल्ल्या मोडेंतेरांत PUC शिकचे भुरगे आसात, थंयसर तांची सेवा ते दिते आसात. आनी विल्सन तावरो आमच्याच कोवेंताचे याजक. हे दोगी देवपवणेचे डिरेक्टर जावन आसात. तुमकां देवपवणेचो डिरेक्टर म्हणटना कळटा आमकां कितल्या देवपवणेची गरज आसा म्हूण. घराघरांक भेट करचें, इस्कोलांक भेट करचें, फिरगजांक भेट करचें आनी अशें जे कोणा थंय देवपवणेची वडणी आसा तांकां मेळचें, तांकां तरबेत करचें, मार्गदर्शन करचें, व्हड काम ते करते आसात. तुमच्या भुरग्यांकय एक बरो कर्मलीत जायजे म्हूण तुमी प्रेरेपीत करूंक जाय. आनी ह्या दिशेन तुमी ह्या दोगां पाद्रपांक वा हेर खंयच्याय कर्मलीत पाद्रपांक मेळ्ळ्यार आमी तांकां आनीकी मुख्यलें मार्गदर्शन दिवंक शकतले. आयच्या ह्या मिसान भाग घेतलेल्या ह्या तेगी कर्मलीत याजकांक तुमच्या घट्ट 2 ताळयां सवें हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या देवस्तुतेक आपुरबायेचें गायन दिलां रेव्हरंड फादर अल्बुकर्क मेमोरियल कॉयर हांचे मानेस्त सायमन बजाल हाच्या मुखेलपणाखाल हो कॉयर पंगड चलता. सायमन बजाल न्हय मात्र कोंकणींत बगार कन्नडांतय आमकां हर एका ब्रेस्तारा हांगासर कॉयर दिता. केदाळाय खंयच्याय देवस्तुतेच्या कार्याक जावं आराधनाक रेतीर वेळार आमी तांचे लागीं विचारलेल्या वेळार तो आनी ताचो पंगड सदांय तयार आसा आनी आमकां भक्तीन मिसाचें बलिदान भेटोवंक आदार ती दितात. तुमकां तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटना आमी ताळयो पेटोवन तांकां बरें मागया. भोव निबडिनो आनी मुख्ले मीस 10 वरार हांगासर चलता. कारवार दियेसीसचे गवळी बाप अदेक मनदीक दोतोर दुमिंग डायस हे मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयतले. हे मीस सर्व भुरग्यां पासत भेटोवचें जावन आसा. ताचे उपरांत मोटवें आराधन आनी दनपराचें जेवण आसा. त्या उपरांत 1 वरार हांगासर मलयाळम भाशेन मिसाचें बलिदान आसा
आनी ताचे उपरांत 6 वरार संपणेचे मीस दिएसीसचे विगार जेराल मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोना भेटयतात आनी सुमार 7 वरांचें पवित्र येवकरिस्त आमी पुरशांवार व्हरनो मार्गांतल्यान राज रस्त्यार व्हरनो मागीर पुणशेताच्या मुखेल द्वारांतल्यान भितर हाडन सक्रामेंताचें बेसांव जोडून बावटो देंवोवन ह्या वर्साचें फेस्त आमी संपयतल्या तुमी हांगाची शहरा भितरली सकाळींच्या मिसाक आयल्यात तरी सांजेचो 1 घंटो पवित्र येवकरिस्तांतल्या जेजूक दिवंक प्रयत्न करा 7 वरांचें तुमी हांगा पावल्यात जाल्यार ह्या पुरशेवांत अपुर्बायेन आमकां भाग घेवंक देवाची आनिकी जायतीं बेसांवां जोडूंक आमकां आदार जाता कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी जेजून आमकां ताच्या पवित्र येवकरिस्ता मुखांत्र विशेश रितीन बेसांव दिला नवें सुरू जाल्लें तावन आईचें हें 88th मास 88वें मीस जे आमी आतां भाग घेतला त्या देखून पवित्र येवकरिस्ता मुखांत्र जोडलेल्या ह्या बेसांवा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया भोवन आनी भयणीनो हें फेस्त आचरण करचें जाल्यार जायत्यांचो वावर आसा त्याग आसा मेहनत आसा आमी हांगासर कर्मेलीत फ्राद जी येता जाल्यार आमकां हात आनी पांय जावन आमचे सैनीक आमचे स्वयंसेवक आमकां आदार दितात सकाळीं सांज 2 परां म्हणून हांगाच सासून ही सर्व वेवस्था सर्व फेस्ताची कार्यक्रमां बऱ्यान जावंक तांणी आदार दिल्लो आसा तांकां कितलें थँक्स म्हळ्यार उणेंच म्हूण सांगेत त्या देखून घट्ट 2 ताळयो पेटोवन ह्या फेस्त बऱ्यान आचरण कारण जाल्ल्या सर्व स्वयंसेवकांक दानींक हितचिंतकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा बाळका जेजूची आशिर्वादां तांचेर आमी मागता एप्रिलाच्या 12 तारखेतावन 25 तारखे म्हणसर इस्रायल जॉर्डन पॅलेस्तीन आनी इजिप्त ह्या जाग्यांक तशेंच युरोपाच्या रोम इटली वॅटिकन फ्रांस लूड्स फॅतिमा असल्या भाग्यवंत जाग्यांक एक यात्रेक पयण आसा केला तुमी ह्या पयणान भाग घेवन बरो अत्मीक अनुभव जोडयेत हांगासर ह्या कोविंताचे याजक तुमकां अत्मीक निर्देशन दितले तुमची नांवां आमचे संगी दाखल करची परतेन एक पोटी तुमकां सुमेस्तांक अपुर्बायेचें फेस्त मागता आतां निमाण्या बेसमा खातीर आमी उबे रावया बाळका जेजूतान जोडलेल्या सर्व आशिर्वादां खातीर ताका अर्गां दिवन सांगता म्हणया एबो उद्दार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजापांचे इमाजे मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं देवाचो आशिर्वाद जोडूंक तकली बागया सर्व पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतले निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देन्यांनी भरूं सराना तसलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जावं आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदां आसूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा पेज नंबर 15 गीत संको 4 तुझ्या पायांतळी मान तुका करता सर्व
विज्ञान वारांतली सांबाळ आमकां वर नित्ये काळी बाळूक जेजू नमन करता तुका वेसावा तुजी दी सदांच आमकां कार्मेल गुड्यार पजळच्या पडका जेजू करता नमन आमी तुका कार्मेल गुड्यार पजळच्या पडका जेजू करता नमन आमी तुका मोगाळ पुत्र सोवे आमकां बरे आशीर्वाद दी बापाचे पुताचे आणि पवित्र आमेन. 2026 वर्सा 2 जुबल्योबामी संभ्रमता कार्मेलीत मिस्तेक कुर्सासो सांजवाव सांत म्हूण पासारून 300 वर्सां सोमतात. तशेंच पोवीस सभेचो दोतोर म्हूण पासारून 100 वर्सां सोमतात. हे विशय मतीन दवरून कार्मेल प्रेरण, कार्मेल लायट, कार्मेल दियाना कोंकणी, कन्नडा, इंग्लीश भाशेंत 3 डायरी आमी तयार केल्या. त्या डायरीन कितें आसा? सकट मागणी, नोवेना, तरी एका दिसाची वाचपां, किर्तनां, नियाळ, सांताची जिणी, तशेंच कुर्साचो सांजवाव हाचे विशीं माहिती. कुटुंबांत तेजारा संभ्रम चलता आसतना ही बायबल डायरी इनाम वा काणीक जावन दिया. एक दीस ती बायबल डायरी वाचता आसतना तुमचो ती उडास दवरतली. मंगळूर, उडुपी, कारवार गोंयां, मैसूर, बँगलोर, मुंबयच्या प्रमुख जाग्यांनी ह्यो बायबल डायरी तुमकां मेळटात. आजच तुमची प्रती घेया आनी नवे वर्स देवाच्या उतराच्या उजवाडान सुरवात करया. पिडा गुणकर्न दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्राग असो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬನ್ನಿ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನೀ